सुभाष वेलिंगकार मनोहर पर्रीकाराचो गुरू न्हय म्हणटा सिद्धार्थ कुंकळकार. बाबूश मोन्सेराता लागीं सेटिंग केल्ल्याचो न्हयकारलो आरोप. 12वेचे निकाल जाहीर. परत एक फावट चलयांनी उडयलो चल्यांक 35% फाटी. वट्ट निकाल 90%. खासगी उद्योगांनी भरल्यात 80% गोंया भायले कामगार. ट्रेड युनियनाचो आरोप. गोंयकारांक मारतात कुशीक. ऑटिझम जाल्ल्या भुरग्यांक थंयचे थंय सुदारपाक वचनाकात. तांचे वांगडा आशिल्ल्यांक दिवंक जाय शिक्षण. तज्ञांनी दिलो पालकांक सल्लो. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. पणजेच्यान भाजपा आड वेंचणूक लडोवपी सुभाष वेलिंगकार हो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो राजकीय गुरू नाशिल्लो अशें पणजेचो भाजपाचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा. गोवा 365 ताणें खाशेली मुलाखत दिली. पणजे वेचून येवपा खातीर पर्रीकार ताळगांवां बाबूश मोन्सेराता लागीं सेटिंग करतालो जाल्यार वेलिंगकारान ताका विरोध कित्याक केलो ना अशेंय तो विचारता. 1994चे वेंचणुकेत पर्रीकाराक म्हापशेच्यान हाडून पणजे उबो करपाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकाराचो हात आशिल्लो हे सगळेच जाणात. तेन्नाच्यान प्रसार माध्यमां वेलिंगकाराक पर्रीकाराचो गुरू म्हणीत आसात. पर्रीकारानय ते केन्नाच ना म्हटलें ना. पूण आतांचो भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा ना. सिद्धार्थ आनी वेलिंगकार सध्या पणजे पोट वेंचणुकेत एकमेकांआड उबे आसात. आमचो सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसायान तांची स्ट्रेट फॉरवर्ड मुलाखत घेतली. मनोहर पर्रीकाराक पणजे भितर हाडून ताका निवडून हाडपा भितर सुभाष वेलिंगकाराचें भरपूर योगदान आसा आनी ताजे नंतरय आसा. ते काय मनोहर भाई निवडून हाडपाक प्रत्येक कार्यकर्त्याचे योगदान. सुभाष वेलिंगकाराचे आसा. मनोहर भाई हो स्वताय घडयल्लो मनीस आसा. म्हणून प्रत्येक पणजेकारान प्रत्येक कार्यकर्त्यान ताका प्रत्येक इलेक्शनाक आमी झटल्या. सुभाष वेलिंगकार म्हणटा की बाबूश हे संपूर्ण व्यक्तिमत्वच भारतीय जनता पार्टीन उबी केलाय. पणजे भितर आपूण निवडून येवचो आनी ताजी मतां मेळची म्हणून ताळगांवां भितर सदांच वीक कॅन्डिडेट दवरलो. म्हणजे टोनी रॉड्रिक्सा साकून जाणे भाजपाची मतां 2,500 हाडली. सुभाष साळकाराक 6,500 मतां मेळिल्ली, ती 2,500 हाडली. आनी तेन्नाच्यान ग्रेटर PDA पर्यंत आज पर्यंत सगळें सेटिंगच चल्लां आनी तें सेटिंग जें बाबुशा कडेन गेलां तें आज तुमकां म्हारग पडलां. ना, म्हाका हांव हाजेर मान्य करपाक तयार ना. वेलिंगकर सरी मनोहर पर्रीकर मनोहर भाई बरोबर आशिल्ले. जर तांकां तशें दिशिल्लें जाल्यार त्या वेळार त्या वेळार तांणी प्रश्न वयर काडपाक जाय आशिल्ले. ते आमचे सर्वेसर्वा आशिल्ले एका तेंपार. आनी डेफिनेटली ही हॅड ऑल द फोरम्स टू रेज. ही डायकोटॉमी कित्याक? त्या वेळार एक उलोवप आनी आतां एक उलोवप. कोण कोणा बरोबर हांगा मेळ्ळ्या हें जग जाहीर आसा. पणजेच्या आपल्या सिटा खातीर पर्रीकारान ताळगांवच्या सिटाचो बळी दिलो होय वेलिंगकाराचो आरोप सिद्धार्थान न्हयकारला. पळयात ताची प्रतिक्रिया. विहोत्री. सुभाष वेलिंगकाराक मनोहर पर्रीकाराचो गुरू म्हणटात, पॉलिटिकल गुरू. हे तूं म्हणटा आसतलो, हांव नकळो. ना, हें सदांच सगळेच म्हणत आयला. हांव मान्य करपाक तयार ना. कित्याक मनोहर पर्रीकर हो पणजेकारांनी घडयल्लो मनीस आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांनी घडयल्लो मनीस आसा. तो सांगता की आपूण स्वता साक्षीदार ह्या गजालीचो. एक्झॅक्टली, स्वता साक्षीदार आशिल्लो जाल्यार साक्षीदाराक माफी नासता. ही पुराय स्ट्रेट फॉरवर्ड मुलाखत पळयात ह्या खबरा चित्रा उपरांत आमच्या TV चॅनलाचेर. तशेंच आमची वेबसायट www.goa365.tv वा गोवा 365च्या YouTube चॅनलाचेर ती पळोवपाक मेळटली. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. 12वी परीक्षेचो निकाल जाहीर जाला. ह्या वर्सा हो निकाल 89.59% लागला. ह्या वर्सा लेगीत चल्यां परस चलयांची कामगिरी बरी आसा. 16,962 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 15,187 विद्यार्थी पास जाल्यात. पोरूच्या तुळेंत ह्या वर्सा 4.6% निकाल चड लागला. फाटल्या वर्सा 17,739 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 15,172 विद्यार्थी पास जावन 85.53% निकाल लागिल्लो. 8,967 चलयांनी परीक्षा दिल्ली. तातूंतल्यो 8,247 चलयो पास जावन 91.97% निकाल लागला. 7,985 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्ली. तातूंतले 6,914 भुरगे पास जाल्यात. भुरग्यांचो निकाल 56.91% लागला. सेंट तेरेजा हायस्कूल कांदोळी, श्री कमळेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ कोरगांव, विश्वनाथ महादेव परोळेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय वेरे, मुष्टी फंड आर्यन पणजी,
लोकविश्वास प्रतिष्ठान आणि परवेज संजय उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा निकाल 100% लागला. शाखेप्रमाण निकाल वाणिज्य 5173 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. 4752 विद्यार्थी पास झाले. पास जावपी भुरग्यांची टक्केवारी 91.86%. कला 4117 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. 3612 विद्यार्थी पास झाले. पास जावपी भुरग्यांची टक्केवारी 87.73%. विज्ञान 4819 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. 4422 विद्यार्थी पास झाले. पास जावपी भुरग्यांची टक्केवारी 91.76%. ऑकेशनल 2843 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. 2401 विद्यार्थी पास झाले. पास जावपी भुरग्यांची टक्केवारी 84.45%. म्हापशे केंद्राचो निकाल सगळ्यात चड म्हळ्यार 95.35% लागला. जाल्यार सांखळी केंद्राचो निकाल 78.34% लागला. In March 2019 examination, which was conducted, 16,952 students appeared, out of which 15,187 students passed, and 89 this percentage comes to 89.59%. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. उद्देगीक वसणुकांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो दिवपाची सुचोवणी आसा, पूण प्रत्यक्षात मात अशें जायना. अजूनय गोंया भायल्या लोकांक 80% नोकऱ्यो मेळटात अशें गोवा ट्रेड युनियन संघटना म्हणटा. गोंया भायल्या लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक लागिल्ल्यान गोंयकारांचेर नोकऱ्यां खातीर भायर वचपाची पाळी आयल्या असोय तांचो आरोप. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तयार केल्ल्या उद्देगीक धोरणांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो दिवपाचो क्लॉज आसा अशें कामगार नेतो अजित सिंग राणेन सांगलें. पूण सद्याचे भाजपा सरकार म्हणटा गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपा खातीर सरकार कंपन्यांचेर दबाव घालपाक शकना. 80% नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण दुर्दैवान परिस्थिती सामकी परती आसा. 80% नोकऱ्यो भायल्यांक मेळटात अशें तांचें म्हणणें. The GTAC leader Ajit Singh Rane said that former Chief Minister late Manohar Parrikar had formulated industrial policy with a clause that 80% of the jobs be allotted to locals. But at the present, the BJP-led government headed by Pramod Sawant said that the government cannot force industries to employ locals. He has urged that though 80% jobs should be allotted to locals, the situation in Goa is sadly exactly the opposite, as 80% of the industrial workforce is made up of outsiders. बाकीचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर तुम्ही पळयले जाल्यार गव्हर्मेंटान इलेक्शनच्या टायमाक गोंयकारांक स्थानीक भुमिपुत्रांक तेंची जमीन काडून घेतना किंवा इलेक्शन जिखच्या साठी त्या पक्षाच्या सरकारान तांकां फक्त एम्प्लॉयमेंटाचे आमीश दाखोवन नोकरीचे आमीश दाखोवन स्थानीक भुमिपुत्रांची शेती बरी जी आसा शेताची जमीन जी आसा पळय ती एक्वायर केल्या. थंय इंडस्ट्रियल इस्टेटीज सेटअप केल्लेले आसा. Successive governments have utterly failed in ensuring that there will not be industrial terrorism, and because of this, because of lack of effective intervention of the government, the third party, that situation of industrial terrorism has begun. So much before it takes an ugly face or mode, government should effectively look into the matter. And गोवा ट्रेड युनियन संघटनेन हेर कामगार संघटनेच्या जोड पावलान कामगार दीस मनयलो. कुट्टाळेच्या मांगिरीश महारुद्र कुशस्थळ देवळात ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार जाल्ले शोभयात्रेत 900 कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेचो भाजपा उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान स्मार्ट सिटी येवजणेत भ्रष्टाचार केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. कसलोच निकश लाय नासतना सिद्धार्थाची स्मार्ट सिटी महामंडळाच्या संचालक पदार नेमणूक केल्ल्याचो आरोपय काँग्रेसीन केला. स्मार्ट सिटी येवजणेचेर कितलो पयसो खर्च केला हाचेर सिद्धार्थान श्वेतपत्रिका काडची. तशेंच श्वेतपत्रिका काडले उपरांत उक्ती भासाभास करची अशेंय तांणी मागलां. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा 2017 6200 कोटी रुपयांचो बजेट स्मार्ट सिटी येवजणेक दिल्लो. स्मार्ट सिटी येवजणे खाला बारीक सारीक कामां खातीर मोठ्या प्रमाणात पयसो खर्च केला. केंद्रीय मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेक्षणात नदर मारल्यार पणजे शाराचो दर्जो देविल्ल्याचे दिसून येता अशें ताचें म्हणणें. की पणजे बीजेपीन जो आतां उमेदवार दवरला तो उमेदवार असो दवरला
who has proved as a complete failure as a director of this Imagine Panjim Smart City Development Limited. 6,200 कोटीचे जे बजेट आसा, जितूंतल्यान आतां एक्झॅक्टली कितले पयशे म्हणल्यार कितें कांय खबर ना. एक सर्वे म्हणटा तेगे पयशे खर्चूच करूं ना सारके जाय तशे करपाक जाय आशिल्ले तशें. सो थोडे म्हणटात 500-600 कोटी स्पेंड केले, कांय ना. म्हणजे इतले पयशे स्पेंड करपाक एक मनीस सिद्धार्थ कुंकळकर जो इलेक्टेड न्ही, जाका कोणेच पावर दिना, फक्त ताका मनोहर पर्रीकरान पावर दिलो. म्हणजे 1.20 crores स्पेंड ऑन स्मार्ट सिटी, फक्त ब्रिजाचे ल्हान हे तेजे क्रॉस वॉकिंग तेगे टायल्स चेंज करपाक. 20 crores यू आर स्पेंडींग ओनली ऑन अपग्रेडिंग युअर ऑफिस. हे स्मार्ट सिटीचे पयशे जंय GICDC एक्चुअली खर्च करपाक जाय आशिल्लो ते न करता तुमी खर्च करता 20 crores. आनी झेब्रा क्रॉसिंग 35 lakhs. हेका अकाउंटेबिलिटी कितें कोणाचीच? पयशे लोकांचे पयशे अशे तरेन तुमी स्पेंड करतात आनी तो तुमी परत उमेदवार म्हणून दितात. सो आमी जो मेरेन तो आमकां प्रॉपर आन्सर दिना, प्रॉपर व्हायट पेपर रिलीज करना आनी तो डिबेटा बसना ह्या स्मार्ट सिटीचे डेव्हलपमेंटाचेर, आमी तेजो दिसान दीस तेका आमी एक्सपोज करीत रावतले, लोकां भितर आमी जागृती करीत रावतले जो मेरेन तो मुखार सरून हें करना. सो इमिजिएटली आमी ताजे कडेन डिमांड करतात की ताणें इमिजिएटली व्हायट पेपर डिमांड करचो, रिलीज करचो. नोकऱ्यो दिवप सरकाराचे प्राधान्य न्हय अशें म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयच्या बेरोजगार तरणाट्यांची फकाणां केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. मुख्यमंत्र्याचे हे विधान बेजबाबदार आशिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. मुख्यमंत्र्याक अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम दिसना, सो जॉब क्रिएट करपाची जबाबदारी न्ही म्हणटा, ती प्रायोरिटी न्ही म्हणटा तो. सो ह्या स्टेटमेंटाचें आमी स्ट्रॉंगली खंडन करतात, कारण तो युथांक भितर आनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता. युथांक आनीक फ्रस्ट्रेट करता, तांकां फ्युचरच दिसना. कारवार वयता आनी तो म्हणटा कारवारचे तांकां युथांक आमी जॉब दितले म्हणून. गोंयांत कॉन्ट्राडिक्ट करता. कारवार वयता आनी तूं म्हणटा आमी युथांक सगळे जॉब तुमी आमची परंपरीक हे आमी सगळे लिंक करपाक जाय, हे सगळे एक जावपाक जाय, आनी तुमकां यो म्हणटा तो जॉब दिता म्हणटा सगळे करून. तो जॉब दिवपाक कारवार इलेक्शनाक कर्नाटका वचत आनी जॉब दिता, आनी गोंयांक म्हणटा तुमकां जॉबाक गरज ना, जॉब इज नॉट प्रायोरिटी. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. राजधानी पणजे शारात चालू आशिल्ली खणपाची सगळी कामां राती 10 मेरेन बंद करात. पणजे महापालिकेन स्मार्ट सिटी मंडळाक आदेश दिला. अशें जालें ना जाल्यार आपूण स्वता जावन ही कामां बंद करतलो अशें महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. स्मार्ट सिटी मंडळान पणजे शारात सगळेकडे फोंड मारून दवरल्यात. हाका लागून पावसाळ्यात त्रास जातलो अशें महापौर म्हणटा. पणजे शारात पडिल्ल्या फोंडकुलांचे फोटो मारून धाडपाची सुचोवणी पालिकेन लोकांक केल्या. पावसा पयलीं पणजेंतल्या सगळ्या रस्त्यावयलीं फोंडकुलां बुजयतले अशें ताणें सांगलें. सिटी आमची फाल्यां आतां हांवें प्रिकॉशन एक 30 तारीख काम बंद दवरपाक कितें आसलें की फालच्यान आमकां काम रिस्टेट करपाक मेळपाक जाय. तुमी पळयलां आसतलें कसो रस्तो फोडला, कशें कितें जालां तें. आनी आज ही स्मार्ट हो चौधरी गव्हर्मेंट मशिनरी गव्हर्मेंट तांकां यूज करून तेंचे कडल्यान आपल्याक जाय अश्यो ऑर्डरी हाडटा. आमकां कॉन्फिडन्सान घेना, आमचे कडल्यान कसलेंच परमिशन ना, आमचे कडेन रिस्टेट करपाचो प्लॅन ना. जाल्यार फाल्यां रोड जे डीक केला ते कोण रिस्टेट करतले, कशें करतले, हेका कोण जबाबदार, हो म्हाजो प्रश्न आसा हांकां. हांव 30 तारीख फाल्यां म्हाजी व्हडली क्लॅश सुद्दां जावं हांवें म्हाजो हें स्कॉट रेडी दवरला. जर ते कंटिन्यू जर काम करता, फाल्यां आज सोडून फाल्यां तो कंटिन्यू काम करता, तेजें हांव काम स्टॉप करतलो. तो म्हणटा कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर आसा, कलेक्टर आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना ऑर्डर दिवंक शकना. आमचे कडेन रिटर्न कांयच ना. 20 मिटराच्या वयर जो रस्तो फोडटलो आमचें कावन्सील रिजोल्युशन आसा तें आमकां येवंक जाय, आमच्या कावन्सिलाचें परमिशन जाय. ह्या आतां किलोमिटर कितकेच किलोमिटर रोड फोडटा, हेंच्यानी आमचें परमिशन घेवना, आमचे कडल्यान रिटर्न तांकां कांयच ना. आनी हांव आज 30 तारखे आज रातचे 10 पर्यंत तांकां टायम दिला, रातचे 10 पर्यंत, आनी कोणाकूच रस्तो फोडपाक दिवपाचो ना. म्हाका कितें लागता कलेक्टर? म्हाका कलेक्टर लागना, कलेक्टर आमकां विचारूंक जाय आसलें. कलेक्टर म्हाका मेयराक कलेक्टर मिटींग घेतना मेयराक आफोवंक जाय आसलें, कलेक्टर कमिशनराक आफयलें, कमिशनर कितें सांगतलो? कमिशनराक विचारलें हांवें मिटींग तूं घेतो म्हणल्यार आपूण मिटींग गेल्लो. कमिशनरान आतां कमिशनर हे सगळे फाल्यां तेंचेच सगळे कलेक्टर हे सगळे आयएस ऑफिसरांचीच लॉबी जाल्या हांगासर. म्हाका अशें दिसता की हांकां गोंयकारांचें पडलेलें ना. गोंयकारांचें पडलेलें आसल्यार कलेक्टर 20 तारीख पर्यंत तांकां परमिशन दिवचेंच नासलें.
मातशेच्या पावसान काल कितके जाण ॲक्सिडेंट जाले. पावस केन्नाय पडूं शकता म्हणून आज 30 तारीख हांवें डेडलायन दिली त्या खातीर. फाल्यांच्यान आमचें काम रिस्टेट करपाचें. फाल्यां वर्कर्स डे, फाल्यां हॉलिडे आसा, परवाच्यान आमचें रिस्टेट हें जातलें. आनी हांवें एक लोकांक सांगलेलें की खंय तुमकां दिसता खणकूल दिसता कितें दिसता तुमी म्हाका वॉट्सॅपाचेर एक फोटो धाडा. इमिजिएटली तुमचे एका दिसा भितर तुमचें तें रिस्टेट जातलें म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. 9 सेलर बुडपापासून वाटावले. सोमारा रातीकडेन मुरगांव बंदरात ही घडणूक घडली. एमपीटीच्या गोपान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा राती 9:30 सुमार ही घडणूक घडली. ही बार्ज कित्याक लागून बुडली हें मात अजून मेरेन कळलें ना. बार्ज बुडपाक लागली तेन्ना बार्जेवेल्या क्रू वांगड्यांनी लागींच आशिल्ल्या फ्लोटींग क्रेनीचेर उडी मारून तांचो जीव वाटयलो. It has happened because of barge tech, because of bad weather. There was a sudden bad weather spell, and this vessel was already alongside the crane. She had come to take cargo. She was loading cargo into it because you have got import cargo coming, which will go to Mandavi Pellets. She was taking only about 1,500 and odd tons because Mandavi Pellets dredging is going on, so they want to take lesser draft. About 2 or 3 buckets were left of cargo to be put. When the master says he heard a sound, there was also very high waves of about 2.5 meters. There could have been some ingress of water from the top, but when he heard a sound, it could have been a crack and there was ingress of water from inside. They noticed that the barge was going down very fast, so they jumped onto the floating crane, all the 9 crew members, and saved themselves. And the barge capsized. There was just about 1,000 and odd liters of oil and a very small amount of lube oil. Of diesel. I will stand corrected. It was just about 1,000 liters of diesel and very few liters of oil. Now that is a very insignificant thing. I don't think there would be any pollution, threat of pollution in the sea. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्यो खणी बेगींतल्या बेगीन सुरू करून बँकांच्या कर्जांतल्यान थाकाय दिवची अशी मागणी गोवा बार्ज धनी संघटनेन केल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सहकारी बँको तशेंच राष्ट्रीय बँकांच्या सांगातान एक येवजण तयार करची आनी हे येवजणेच्या माध्यमांतल्यान कर्ज फारीक करपा खातीर 30% थाकाय दिवची अशेंय तांचें म्हणणें. Business has to commence because banks have got to have confidence that the loans would be repaid. So business has got to start. So we have come to the government that first is business, second is the barge loans. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन हो प्रश्न सोडयतलो अशें वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगलें. We have discussed the matter with CM and the Minister of Ports. So then I will take up other issues also. There are many other bank issues, other cooperative banks, other bank issues are there. So one step at a time will take up. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गावात हाडून उडयल्ल्या कोयराविशीं थळावे लोक तशेंच साजुजे दी आर्यल पंचायतीन तीव्र खंत उक्तायल्या. मंगळारा पंचायत वांगड्यांनी एकठांय येवन कोयर उडयल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली. तांच्या गावाक लागून आशिल्ल्या गावांतल्या पंचतारांकीत हॉटेलाचो हो कोयर अशें तांणी सांगलें. पळयात ते कितें म्हणटा ते. सगळे डिटेल वचून पळयलें पळय आमकां तेंगे हॉटेलाचे जुरी हॉटेलाचे शूज तेंगे कार्ड्स आनी तेंगे टी सगळें आमकां मेळ्ळें. सो आमी तेंगे कॉन्टेक्ट नंबराचेर आमी तेंका कॉल केलें. ते डिनाय करपाक लागले. आमी तुजेर फोन लागलो तुजे मागीर तेका वॉट्सॅपाचेर फोटो धाडले. सो त्या कोण एकल्या भुरग्यां नांव सांगलें कोण बॅनी कोण एकलो म्हूण तोय डिनाय करता. सो आमी मागीर तुमकां आपयलो. सो मुगे एक मागणें कालूच नागवेली डायरेक्टर पंचायतान आपूण एक सगळें सांगलां मिटींग घेतल्या की जर एक हॉटेल आहा ताणें आपआपले तेंच्यान गार्बेज उडोवपाक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करचो जावं हॉटेल जावं बीग प्रोजेक्ट आनी. सो आतां हांव मागता आमचे जे ऑफिशल आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी येवन हें पळोवन तांकां डायरेक्शन दिता. आमी सरपंच जावन आनी मेंबर आमी हांगा आयले सगळी जुरीची गार्बेज उपकरणां चोयला आमी आनी पळय फाटल्यान पळय सगळे लोक उडयतात. आमी हें सगळें निवळ करपाक ट्राय करता. सरपंच इनिशिएटीव घेता कितली ट्राय केली काडपाक. आतां ही तर भायली गार्बेज आमी थंयच्या बारकेच्या हांगा उडयली जाल्यार आमी खंयचे निवळ करतले. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margam. ऑटिस्टीक भुरग्यांची चुको काडप बरोबर न्ही. कित्याक तर अशें केल्यार ते स्वताक त्रास करून घेतात. तांची चुको काडपा परस ऑटिझम म्हळ्यार कितें हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करची अशें खाशेल्या भुरग्यांची शिक्षिका जिसेल लोबोन सांगलें.
ऑटिझम नष्ट करपा खातीर नवीन टायम्सान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत लोबो उलयताली. There's no point in either correcting them on the spot unless they are doing something harmful to self or others. It is better to explain to people around that this is what autism is. The more we understand why our children behave that way, the more sensitive and understanding we are. I have a parent over here who has implemented a visual schedule, and Kaji, if you could take 2 minutes to just share what difference it has made for Reese having that visual schedule. It's made a very huge difference to him. Basically, what happened was, if everything has to be as per the schedule, and we follow that, we strictly follow that. Before he goes to school, everything is put back on the schedule that we made for him in pictures or laminated, and it's stuck over there. So when he's at school, we keep keep bag, change clothes, toilet, all photographs, lunch, so go to sleep. Everything is in pictures. It's all laminated, and it's step by step. So now he knows when he comes from school, he'll keep his bag. He'll go and change his clothes. He goes to the toilet. Feeding, of course, we have to do it. We give him a spoon, he scatters the food, but he does it, and it's really helping him a lot. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.